Hello and welcome to yet another episode of Art Zone. You're with me Danushka and today we have again with us Manisha Bandekar. आणि आज तू आमकां कितें शिकयतले करपाक मनीषा? आज हांव तुमकां सोलावुडाची फुलां करपाक शिकोवचें. सोलावूड एक कितें सोलावूड? सोलावूड म्हटल्यार एक पेपर मेळटा तो सामको मोव असो पेपर आसा त्या पेपरा पासून आमी आतां फुलां करपाची. येस सोलावूड गोंयां मेळटा कित्याक येस सोलावूड म्हाका पयलींच फावटी आयकूंक आयला सोलावूड. ना ही मेळटा हो गोंयान हो मटेरियल आसा तुमकां गोंयान खंय बी हो मटेरियल मेळटलो. खंयच्या क्लॉथ शॉपार स्टेशनरी शॉपार मेळटा. स्टेशनरीचे शॉपार खंय आमकां हे फुलांचे सामान मेळटा त्या दुकानाचेर आमकां हे पेपर आसा ते भिजत दवरपाचे एक 5 मिनटां आनी मागीर 5 मिनटां ते काडल्या नंतर ते भायर दवरप. ओके मागीर ते येलो कलर. आतां सोलावूड म्हणटा पळय तूं तें एकूच कलरान येता ओ जायते कलरान येता? ना हे आमकां तरेतरेच्या कलरान मेळटा. तुमकां तो रेडीमेड बी मेळटा आनी तुमकां घरा कडेन तयार करूंक जाय जाल्यार घरा कडेन सुद्दां कलरचो पेपर करूंक जाता. आतां समज तुमकां येलो कलर जाय जाल्यार हेका आमी हळद वापरला. हळद कितें उदकान घालप भिजोवप आनी हो पेपर तितून बुडोवन दवरप एक 5 मिनटां. 5 मिनटां नंतर हो पेपर भायर सुकोवंक घालप मागीर ताका तो येलो कलर मेळटा. तशेंच तुमकां रेड कलर जाय कसलो जाय तसो कलर उदकान भिजोवन एक 5 मिनटां हो पेपर तितून दवरप आनी तो सुकोवप म्हणजे तुमकां मागीर त्या कलराचो पेपर रेडी जाता. आतां आमी हांगा धवो कलरचो वापरून फुलां करतली. आनी हो घेवपाक चड म्हारग कसो पडटा? 20 ते 25 रुपयाच्या भितर हो एक बॉल मेळटा तुमकां. हो बॉल आसता आनी तितून हे ल्हान ल्हान अशे पिसीस उरता तेजे एकूच फूल पेपर शीट असो येना तो ल्हान ल्हान पिसीस उरता आनी तशें स्ट्रिप्सीस जाय जाल्यार हे स्ट्रिप्सीस उरता. तू ते खंयचे स्टेशनरी शॉपार मेळटा? कसल्या बी स्टेशनरी ज्या कडेन फुलां करपाचें सामान आसता त्या दुकानाचेर आमकां हे सगळें सामान मेळटा. तर आतां आमी स्टार्ट करया. सोलावूड फ्लावर्स शिकयतले तूं आमकां? आतां सोलावूड फ्लावर शिकयतलें हांव. आतां हो पेपर इतलो मोव आसता की आमी डायरेक्टली हे कट करूं शकना कित्याक सामको डेलिकेट आसा. हात लावन पळय सामको डेलिकेट आसा तो. म्हणून कितें करपाचो पयलीं पुठ्ठ्याचेर हे 2 पेटल्साचे शेप कट करून घेवपाचे. एक व्हडलो घेतला आनी एक धाकटो घेतला. हे 2 पेटल्स आमी कट करून घेतले आनी मागीर हे पेटल्स तुवें हांगा अशें अरेंज करपाचे. रिफील घेवन ही रिफील वर्क करना. एक रिफील घेवन ती रिफिलाचे मार्की घेवंक जायना तेजेर. जी रिफील सोंपलेली आसा त्या रिफिलान हे काम करपाचें. आतां ही अश्यो पाकळ्यो पयलीं हेजेर काडून घेवपाच्यो अशें. आतां हे ल्हान पेटल्साचे आमी पिसीस कट करून दवरला ते हेजेर दवरून मार्क करपाचे. आता हे आमचे मार्किंग जालें. आता हे मार्किंग जाल्या नंतर आता हे आमचे मार्किंग करून पेपर रेडी आसा. आता हो पेपर आमी ल्हान ल्हान कट करून घेवपाचो. आता हे आमी ह्या पेपरांतल्यान पेटल्स कट करून घेतले. आता हो वेस्ट पेपर सुद्दां आमकां मागीर आनी उपयोगी जाय. तर आमी भायर उडोवपाचो म्हणजे सगळें यूज जाता. हो पेपर फुल्ल यूज जाता. आता हे पेटल्स कट करून जाल्या नंतर आमचो रावलो पेपर आसा तेज्यातूनच आतां आमी हो भितरलो फुलाचो भाग करपाचो. त्या साठी हो पीस रोल करपाचो. रोल करून घेतलो. तेतून ही ल्हान पाकळी आसा ही पयली ल्हान पाकळी आनी ह्या सुतान ती पाकळी बांदून घेवपाची अशी. ही एक पाकळी. आता हे 4 ल्हान पाकळ्यो घातल्यो. आता आमी 4 व्हडल्यो पाकळ्यो घालप. सकयल घट्ट अशें धरून सुतान घट्ट बांदून घेवप. आता हे आमचे ल्हान फूल तयार जाले. हेतून व्हडले फूल जाय जाल्यार आनी अश्यो 5-6 पाकळ्यो एड करपाचे आनी ताचेर मागीर व्हडले फूल जातले तुमकां. आता हे आमचे एक ल्हान फूल तयार जाले. आता हे आमचे ल्हान तुकडे उरलेले उरता तेतूंतल्यान आमी ल्हान पेटल्स कट करून घेवपाचे.
असे पेटल्साचो शेप दिवन असे एक लहान फुलासाठी 4 ते 5 पाकळ्यो पुरो आसा. आता ह्या फुलासाठी आता आमकां स्टॉकिंग वायर वापरूंक जाय, म्हणजे ते लहान फूल करपाक. त्यासाठी हेजे लहान एक तुकडो कट करून घेवंक जाय. हो लहान तुकडो कट करून मागीर हे पोलन्स फुलाच्या मदीं पोलन्स यूज करतले आनी मागीर ते पाकळे ताका बांदून एक ल्हानशें फूल तयार करतले. हे 2 पोलन्स घेतले आनी ही वायर आसा स्टॉकिंग वायर ल्हान कट करून घेतलेली वायर ताका हे अशें बांदून घेवपाचें. ही वायर घट्ट सुतान हे घट्ट बांदप. घट्ट बांदून आता ही ग्रीन टेप आमी फुलां करतना वापरता ती ग्रीन टेप एका फुडें मातसो ल्हानसो तुकडो असो ही वायर ओडून ताका लावप आनी कट केलें. आता ह्या आमी तयार केल्ल्यो ल्हान ल्हान पाकळ्यो त्या पोलन्साच्या कुशीक बांदून घेवप अशें. अशें 4 नाजाल्यार 5 पाकळ्यो हेका घालून फूल ल्हानशें फूल तयार करप. फूल तयार करून आता हो सकयल्लो तेजो भाग ताका परत ग्रीन टेप ह्या ग्रीन टेपाकूच गम आसता अशी ओडून ती घट्ट लावन घेवप फुलाक. आता हे तुमचे एक ल्हानशें फूल तयार जालें. अशें आतां ताणें खुबशे ल्हान फ्लावर्स तयार केल्ले आसा. तर आतां आमी दुसरें कितें करतले आतां? आता ह्या ल्हान फुला पासून आता तुमकां हांव ब्रँच करपाची दाखयता. ओके. आता ही ल्हान फुलां आसा. आता ही आमची 5-6 फुलां आसा. आता ही स्टॉकिंग वायर आमी ह्या स्टॉकिंग वायराचेर एक ल्हानशें फूल दवरून ते ग्रीन टेपान घट्ट बांदून घेवप. अशें कुशीक एक आनी एक फूल. तूं हें खंयसर शिकलें करपाक? हे हांव म्हाजे एक फ्रेंड आसलेले पयलीं बेंगलोरचे हांगा आमचे नेबर आसलेले हय तांच्यांनी ते क्लासीस घेताले. तांचे अशी 3 जाली. करून ही ग्रीन वायर हांगा कट केली आनी हे तुमकां जाय तशें हालूंक मेळटा ही फुलां. अशा प्रकारे आमची एक ल्हानशी ब्रँच तयार जाली. आतां आमचे 2-3 ब्रँचीस आमी रेडी करून दवरूंक जाय. तशीच हे आमकां 7-8 फुलां जाय रेडी करून दवरपाक. म्हणजे आमी वदळ कापलेली न्ही ती पाकळ्यो तेतूंतल्यान एक 7-8 फुलां आनी हे 2-4 ब्रँचीस. आतां आमी एक ल्हान बकेट करपाक दाखयतले हांव. ह्या सोलावडांतल्यानूच एक ल्हान बकेट. ह्यासाठी एक ल्हान थर्माकोल यूज केला हांवें. त्या थर्माकोलाचेर हांवें जे सांगितलेले स्ट्रिप्स तुमकां स्ट्रिप्स सांगलेले न्ही हांवें त्या स्ट्रिप्सा पासून आतां ही बकेट करपाची दाखयतलें हांव. हे स्ट्रिप्सीस आमकां पयलीं हे स्ट्रिप्सीस सारके घट्ट उरता